चिकपचा मोगान आयल्या एका मौनान खालत्या काळजान सोर आमी जमल्या करून स्तुती हसून किती आज आमी गायताव ते तूं आमचो रसनार व्हरतो तुका आमी मानताव जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा. मुखेश भाव भयणीनो प्राचित काळाचो दुसरो आयतार एक कुटुंब जावन देवाकार गाणे देवाचो उपकार पावून मिसाचें बलिदान पवित्रतेंत आतां आमी पवित्र तीन रचनांनी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां वापावणें दिता. सर्वेस्पर देवाचो ताळो आयकोन ताच्या मोगाच्या पुता जेजूक आमी आयकल्या जाल्यार आमचें जिवीत आपुरबायेचें जातलें. आनी उलो दिता जेजूचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार ताच्या जिणयेंत आमी भागीदार जावचें ताचे बरें आमी जियोवचें आनी ताचे बरें आमी जावचें. टू बी लायक जीजस म्हणटा आमी मेक मी लायक यू प्लीज मेक मी लायक यू म्हण जायते बरें आमी गायता. आनी अशें गायता आसतना ताचे बरें जावच्याक आज आमकां आपोवणें आसा. कित्याक हो म्हजो मोगाचो पूत देवाचो मोगाचो पूत आमचे सांगात येवन आमच्या सांगात जियोन आमच्या खातीर आपलो सर्वच जीवत ताणें त्या कुर्सार बलिदान केलो. त्या खातीर आमी देवाच्या वरत्या सडवणेंत भागीदार जावया. सडवणेची भुरगीं आमी जावया. आमचे थंय कसले बंदड आनी बांदपास आसल्या सगळे ते काण निवडून एका काळजान सम्या सांगाता एक जावन आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत तुजे परजेची सोम्या काकूत तुजे परजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कोन्यान सोम्या काकूत तुजे परजेची क्रिस्ता काकूत तुजे परजेची क्रिस्ता काकूत तुजे परजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कोन्यान क्रिस्ता काकूत तुजे परजेची सोम्या काकूत तुजे परजेची सोम्या काकूत तुजे परजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कोन्यान सोम्या काकूत तुजे परजेची. प्रार्थया सपदता आमच्या मोगाळा बापा सडवणची भुरगीं जावन सदांच तुजो व्हरतो प्रकाश आमचेर पांगच्या आमी हांगा जमल्या. हयच्या दिसा तुवें उलयलें तें उलोवणें आमी तुज्या पुता बरीं सदांच जावन आमचें जिवन नंदन करूं आमकां पाव कर. आमी मागता आमच्या समेत पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
पयलें वचप उत्पत्ती ग्रंथांतलें. सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तवण एक व्हड पारजा उपजायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराचीं 6 राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्वराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोकूय ताचे सवें गेलो. देवाचें उतारें. देवाचो उडुपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. सर्वेस्पराची उतरां खरेंच खरी, सगळी ताची कोतुआ विश्वासी पोडाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोकता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो बोदला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा, तशी आमचे देवो तुजी दया. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली बेभक्ती आसल्याचेर, आपलो विश्वासी मोगाचेर भरोसल्यांचेर जतन नदर घालता. तोच तांकां मोडणांतली निबारता. दुखोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसां. तोच आमचो आदार आनी आमचो दार. जसो ताचेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. पावलून तिमोथाक बरयल्लें पत्र. म्हणटोच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजे नाका. हांव ताचे खातीर बोणकोणीत पडला म्हूण म्हजे पासत लोजे नाका. परतेंच जाल्यार शिव वर्तमाना खातीर म्हज्या वांगडा कोश्ट आनी दुमाळे सोंसून घे, आनी तें सोंसूंक देव तुमकां बळ दितलो म्हूण पातयेन राव. कित्याक ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां आपणाक भेटयल्ली पोरजां जावंक आपयल्यांत.
आमच्या कोडण्यांनी पासत न्हय, पूण आपली येवजण शार्ती पावूंक आनी आपलो दोयाळ मोग आमकां दाखोवचे पासत ताणें अशें केलें. सगल्या काळा युगां आदीं जेजू क्रिस्ता सोवे दोयाळायेन देवान आमचो मोग केलो. पूण आतां आमचो सोडवणार जेजू क्रिस्त संवसार दिश्टी पडोल्ल्या देवान तो आमकां फाकोवन दाखयलो. जेजून मरणाचो भस्म केलो म्हूण आनी अमर जिवीत भोगूंक ताणें आमकां फावो केला म्हूण शुभ वर्तमाना वरवीं देवान आमकां परगोट केलें. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बोरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बोरीत राया. प्रकस बरीत कुपातावन बापा सोताळो आयकोंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बोरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बोरीत राया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. त्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. मोहिमा तुका सौम्या. 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आणि त्याच्या भावा जुआंक आपल्या सांगाताक घेवन एक महादोंगरा वरे विंगड सुवातेर आपण वन गेलो. थंय ताच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताचे वस्त्र उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आपले मोयशे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमया, आमी हांगा आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबो मारतां, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान ताचें दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. थाळो आयकून सीस इतले भियेले की ते दरे ओमतेच सेवटले. तर जेजू तांचे ससी येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यानलो उठायसर तुमी पळयलें, कोणाकच सांगिनाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो, एक बडी 7 वर्सां प्रायाचो एकलो भुरगो आपल्या आंगणान म्हळ्यार वेरांडांत खेळटालो. बॉल वयर उडयतालो आनी धरतालो. आनी अशें आसता एकलो प्रायसो यासाक तेणें पाशार जालो आनी तेणें भुरग्याक म्हळें, पुता तूं कितें करना साय. तो म्हणा लागलो, हांव हो बॉल वयर उडयतां आनी देव तो दन म्हाका पाटी उडयता. आनी पाद्राप ताका पळय लागलो, इतलो ल्हानसो भुरगो अशें उलयता आसतना पाद्रापाच्या मोतीन गेलें, आमकांय एक दैवीक दर्शन या अनुभव जालो जाल्यार असलेंच उतरां आमच्या जिवनांत भायर सरती आसली
म्हणलं एक बोगाप ताका आयलें आनी ताणें चिक्के आठवण करणं आपल्यातल्या की तो म्हणा लागलो, वय म्हजें जिवन हांवें देवाचेर काण दिलें जाल्यार तो जें कितें पाटी दिता तें आपुरबाय तरान तें मांडून तो दिता. We put our life in the hands of Jesus and He gives us back in a beautiful manner. आणि तसलें जिवन आमी जियोवच्याक अशी देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. कित्याक आमची इस्तेक आमी कितेंच न्हय, आमी कितेंच करूंक शकना. ह्या संवसारांत आसतना आमी म्हणोंक बरो हांवें केल्लें, हें ताणें केल्लें, हें तुवें केल्लें, पूण हांवें आनी तुवें केल्लें कांयच ना मोगाचें न्हू. कित्याक आमचें आपुरबायेचें जिवन आमी रचूंक जाय तर आमी तें काण देवाच्या हातान दी जाय आनी ते उपरांत देव कशें ताका परिवर्तन करूंक जाय त्या प्रमाणे तो करतालो. कित्याक की म्हळ्यार एक मातयेची मडकी करचो तो कलाकार कितल्या आपुरबाय तरान तापोवन न्हू ती बरे ताका एक आकार उंच्या बरें पळयता आनी तो आकार आयिल्लो उपरांत ती मडकी पळोवन तो संतोसता आनी ताच्या हातांत ती आकार घेता शिवाय म्हज्या आनी तुज्या हातांत ती आकार घेना. कित्याक आमकां मडके करूंक येनात. आनी अशें आसता देवाच्या हातांत आमी आमकांच दिलें तरी ताणें आमकां दिवचो आकार दुसरोच आसा. आमी चड जावन आमचें जिवन ताका दिवंक शकना. अब्रामाच्या जिवनांत देवान जायत्यो आशिर्वादां वतली आनी तो म्हणा लागलो तुका आशिर्वाद हांव दितालो, तूं जागो सोडून ये आनी वच मुखार आनी ते सगळो देश हांव आपुरबाय तरान म्हज्या व्हरत्या बेसांवांनी भरतालो. आनी तो भरलो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या बाजूबूत लोट ताका जाय जालो बरो जागो ताणें जॉर्डान न्हंय तडीचो सगळो ताणें घेतलो आनी कानान देशांतलो जागो ह्या अब्रामाक मेळ्ळो. पूण अब्रामाच्या त्या जाग्याचेर देवाचे वर्ती आशिर्वादां पडली आनी थंय मोव आनी दूद व्हांवचो जागो जावन तो परिवर्तन जालो. तशेंच आमच्या जिवनान मोगाचें न्हू जें कितें आमी आज आपणयता देवाच्या वर्त्या मोगान आज जेच्या रुपांतराचें वर्त दर्शन आमकां दिता आसतना आमी रुपांतर जावच्याक आमकां आपोवणें आसा. जेजू चड जावन कितें करतालो पर्वताक वेतालो आनी थंय जायत्या मागण्या करतालो आनी जायतीं चड कार्यां त्या पर्वतार जातालीं कित्याक तो एक वर्तो अनुभव ताका जाल्लो. सान फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत अकरेच्या घडये तो गेलो त्या माउंट लावेर्ना म्हळ्यार पर्वतार आनी थंय वचून ताणें जायत्या मागिल्लें आसा. देवा जेजो तुजे वर्ते ते 5 गाय म्हज्या कुडीर कंसय म्हाका जाय ते गाय. आनी कोण तो मनीस जेजूच्या गायी सारूंक तयार आसा. म्हाका तें जाय हें जाय पूण फ्रांसीस आसीस म्हणटा म्हाका जाय तुजे 5 गाय दी म्हाका ते. आनी कंस येयले त्या माउंट लावेर्ना त्या लावेर्ना पर्वतार फ्रांसीस आसीच्या त्या कुडीर पयले बडे खंयच्याय एका मनशाच्या कुडींत जेजूचे 5 गाय कंसले या सांता वयर. फ्रांसीस आसीस ते गाय घेता दूख आसता जाल्यार वर्त्या संतोशांत भरता आनी जेजूच्या वर्त्या मोगांत तो एक जाता. जेजूच्या गायांचो अनुभव ताका जाता, रुपांतर तो जाता आनी नव्यान तो रुपीत जाता. देवाचो मोग खरो तो अनुभव तो करता. आनी आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मातयेच्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार तो ताळो आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका चड मानवला ताका तुमी ऐका. तेंच लुकाच्या वांजेलान तुमी पळयलें जाल्यार अशें सांगलां की तूं म्हज्या मोगाचो पूत तूं म्हाका चड मानवलाय ताका तुमी ऐका. पळया तूं आतां इतलें पर्सनल जालें की जेजू आनी आपल्या बापाचो तो वर्तो संबंध एक जालो. आनी अशें आसतना आमचें थंय असलें रुपांतर घडच्याक आमी देवा थंय एक जावन जियोंक जाय. देवाच्या मोगान जियेत आसतना आमी रुपांतर जातले. नितळ निर्मळ जावन आमी जियेत आसतना रुपांतर जालें. विल बी ट्रान्सफिगर्ड, बी ट्रान्सफॉर्म्ड. आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवनांत कितें नवें सांवाडूंक आसा तें सगळें देवाक कळीत आसा. तर आमी कितें करया मोगाच्यानो? वेरी सिंपल. आमचें जिवन देवाच्या हातान दिवया. जें कितें तो कर्ण आमकां दिता तें ताणें आमकां दिवचें वर्तेक दायज. तें जिवन तो बऱ्या तरेन सांबाळटलो, बऱ्या तरेन मुखार चोरून आमकां आदार दितलो, आमचे सगळे वाटे उक्ते करतलो. खंय वचूं जाय खंय वचूं जाय ताका कळीत आसा. त्या प्रमाणे आमकां चलयता आसतना आमी आमच्या जिवनांत
रुपांतर जाल्ल्या पर्यंत असलें बरें जिवन जियों जेजू लागीं आमी मागया कृपा आनी तो आमकां ताच्या वर्ता जिवितांत वांटेली करता. आमेन. आमचो भावार्थ देवा थंय उसारुया. एकाच देवाक सत मानता सर पददार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोत पूत तो सर काळा परवीं बाबा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपसलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रचूंक ना बाबाच्या सैम बसो ताचेर चर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी अवकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 काळ ताका कुर्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या रजवटकेक शेवटो आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदात्यार तो बापा आनी पुता ताम निप जाला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोन दोरे स्थापले देव सभे सतमानता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सष्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी उसारुया. प्रत्येक तरान पवित्र सभेन सुवात प्रगट करच्या पवित्र वावुराक समर्पण केल्ल्या पापसाहेब गोळी बाप आनी हेर धर्मीक मुखेल्यांक आत्मीक रुपांतरच्या परसळान बर म्हण मागया. देशाची प्रगती खातीर वावुरच्या मुखेल्यांनी सतनतीन जियोन प्रामाणीकपणे लोकांची सेवा करूंक तांचेर बेसांव घाल म्हण आमी मागया. पवित्र स्थानावरी आमकां तुज्या कृपेची दैवीक परजळान भागीदारां केल्याय हो परजळ उणो जायना जावच्या आमचो भावार्थ आनी बरोसो सदांच मुखार सोन वचोंक आमकां पावो कर म्हण आमी मागया. ज्या कुटुंबांत पिडेस्तांक प्रायवंतांक केदींच पयस दवरनासता तसो मोग करूंक आनी ताच्या दैवीक अनुभवांत प्रेरण जोडूंक आमी सर्वांक हेतून शिकय म्हण आमी मागता आसतना युवा जाणां खातीर देवाच्या आपोवण्या पाळो दिवच्या खातीर प्रत्येक तरां प्राचिताचो मास समजून जिणेंत निराश जायनासतना जेजू वेंगोवंक जाय जाल्यार सर करपा ह्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या मिसेच्या बलिदानां भागीदार जाल्ल्या पवित्रतेन सदांच जियोवच्या हर एका भुरग्याक तूं पावो कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्याक हसिता विस्ना रंगाण उतरांनी तुका वंदिता संतोष बोरी काळजांनी काणी हाडनेता उल्हास बोरी गितांनी ओपून ती दिता घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणीक तुगे आशीर्वाद घालदयेन तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवचे काणीक तुगे आशीर्वाद घालदयेन तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या मुखेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददा द्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फूर्ती मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा ह्या काणिकेदारी आमचें जिवन तुका समर्पीत करता. कशें तुजो पूत वर्त्या तरान तुका मानवलो जालो गी तशेंच आमी मानवा सारकी जिणी जियो आमकां पावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा ओबारुया आमी
सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पद आणि सष्णाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती सोणी आमच्या फायद्याचो. तुका मानवा सारकी जिणी आमी जियोंच्या तुज्या पुताचे वर्ते आदर जीवन आमच्या मुखार दवरलंय आणि ताका रुपांतरपणान तुवें ताका ओपून घेतलें आणि मानून घेतलें आणि ताका संवसारांत धाडून आमच्या पातकांतावन आणि कश्टांत निवारच्याक ताणें कश्ट मरण सोंसलें आणि पुन्हा जिवनपण जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादाळ उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन सदळ बाळ निरंतरी गायता तुझे मुखार. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsargi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsargi. Somya tuka wakanta, kansantau nargadita. Sarva mi tuka nawata. Hosanna tuka unsargi. Jesu, Jesu, Jesu देवाची शेळी. Jesu, Jesu, Jesu देवाची शेळी. Jesu तुका वाकंताव, काणसंताव नरगादिताव. सर्व आमी तुका नावाता. Jesu देवाची शेळये. Hosanna tuka unsargi. बाबा करस तू पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आणि रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवन जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खरा ते. Maar wordt dat zo goed voor God to young? Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला. Oh, maar wordt dat zo goed? आम्ही परगटाव जेजू नव्याने तोलो. बापाजेच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव. नो जिवीत सोडून आणि सोडूनचे काल सुखा समर्पित हाव. तुझ्या मुखार येऊन कारण तुझी सेवा करू आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव. जेची कुडान रगत आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बग्यान बापा. सर आमच्या गोळी बापा. सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत करी.
तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेला समेस्तां तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. पळय सम्या, आमी तुजीं भुरगीं तुज्या मोगाची तुजें तें एक जावन रावन सदांच रुपांतर जावन आमचें जिवीत नव्यान रुपीत करूंक आमकां जाय जाल्यार बळ दी. आमचें सगळें जिवीत तुज्या हातान दिता हांव सम्या. ह्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या हातान दिल्लें हा पुरबायचें एक दिरवें जावन आमकां तूं फाटीं दितालो म्हणल्यार वर्ता भावार्थान आनी बरवशान आमी हांगा जमल्या. बरोवशाची यात्रिका जावन सदांच आमचें जिवन मुखारसून व्हरूंक आनी चड मापान तुज्या वर्त्या मोगाच्या दायजान आमकां बरोवंक वांटेली जावंक तूं आमकां आदार दी. ओंकार मेरे देवाचे मयेत सांगती भगवान दंद ताणें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान दिल्लें तें प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. सर्वेच परस वायटांतले आमकां नेवा. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान नत्रेकतेलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी मोगेच्या बाबेडे नाव पळय आमचो जेजू. बापाच्या वरत्या मोगा असो म्हजो मोगा असो पूत ताका हांव चड मानवाला म्हणा लागलो तोच बाप. आनी आमी तेच्या बरी जियेत आसतना अपुरबायची जिणी जियेल्यानंतर तेंच उतर त्याच सुम्यातोन आमी आयकोन सकतले. हांव जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या कसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सांडून गेले शेळयेक म्हाका सोदून तूं आयलोय सोम्या. सारके वाटेन चलच्याक हांवें आपयताय तूं दोल्या.
तुझ्या इडा तावन पयस गेल्या मोगान पाठी हाडताय साडून गेले शेळयेक म्हाका सोदून तूं आयलोय सोम्या सारके वाटेन चलच्याक हांवें आपयताय तूं दर्या. आपण बायसो एक थाळो आयकलो, तो म्हज्या मोगाचो पूत, तुका हांव चड मानवाला. प्रार्थया सर्पदर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या जिवनाद्वारे आमचे जीवन संपूर्ण पावच्यां आणि निरंतर तुझ्या मोगांची ओंज आमकां तुवें आदार दिलाय. रुपांतर जावच्याक आमचे जिवीत तुज्या हातान दिवंक आमकां गुरबेन बळ चड आनी चड मापान तुज्या जिवितान वांटेली जाता आसतना आमच्या जिविताचे वाट आमी समकोंक आनी त्या प्रमाणे तुज्या बरी जावच्या आमकां तुज्या मोगान बळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताच्या करा मोगान जिवच्याक आमचे जीवन संपूर्ण तरान ताच्या हातान दिवया आणि तो ताका जाय सारकें तें मांडून आमकां दिता आसतना आमी नवी परजळची रुपांतर जाल्ली भुरगीं जातल्या असलें भुरगीं जावच्याक वसण्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिसून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोकोसो केला, ताच्या मोलेक रोगतान दिला बोगसाणे, ताच्या जिणये मोडनान सर्गीचे जिणे, एकच एक तेंबो तुज्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडवण दिवच्याक तो पुरो. कित्याक तर विखरायले सरगत तुजे, कित्याक सोम्या केलाय सांग म्हाका अशें. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोकोसो केला. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां, जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. भगवान कुसाचे कुरवेन इवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.